पयलीं सद्याक हांव कालच्यान सान राग येता म्हाका उलोवपाक ह्या पोडियमाचेर, कित्याक 24 वर्सां जालीं हांव अक्वायर केल्या. 24 वर्सां हो जागो बेश्टो आसा हिंगा. कितें करताले तुमी? काणकोणकार कितें करताले? हांव आमदाराचे गुन्यांव करना. शेतकारी कितें करताले? थोडे हॉस्पिटलाचेर मोर्चा हाडटाले, हेजेरूय मोर्चा हाडचो आहलो. ऑपोजिशन आहा तेन्ना मोर्चा व्हरपाक बरें दिसता. रुलिंग येयलें म्हणटकच काम जायना अशी परिस्थिती जाली ह्या आमच्या काणकोण भागांत. आनी जे थोड्याच तेंपाक हांव आतां BJP भितर सत्तगोस बाब चीफ मिनिस्टरान आनी बाबून जो सहकार म्हाका केलो, तेंचे सहकारान जायते डेव्हलपमेंट करपाक मेळ्ळें. आनी डेव्हलपमेंट करता आसतना फक्त इमारती बांदून न्हू, डेव्हलपमेंट करता एक इंडिव्हिज्युअल लोकांचे तांकां कशें वयर काडप तें जावन आसा हेतू ह्या सरकाराचो, की एक घराण्यान बाबा दूख आसुचें पडना. आयज आमी कोविडाक लागून सुमार 7-8 म्हयने भोगतात कितले त्रास, तरी आसतना आमचो चीफ मिनिस्टर आपणे बाय सगळो दुयेंत आसून लागून लोकांक हेल्प करपाक जो वो कृषी भवन जो आहा पयलो फेज तो 3 कोटी सालाक आमी मोडटात, पूण ताजे ग्राउंड प्लस 2 आसा. पूण ताजे भायर आनीकय शेतकऱ्यांचो विचार करून ह्या भागाचो शेतकरी जे आसा मोठे प्रमाणे गांवडोंगरी जावं खोतीगांव जावं पैंगीण पंचायत जावं सगळे हे अनेक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आसात आनी हेंकां खंय तरी कसली अडचण निर्माण जावची न्ही म्हणून तुमच्या आमदारांनी फुडलें पावल हे तयारी करून दवरले आसात. किंवा फर्स्ट फेजा भितर काम जालें, सेकंड फेजा भितर कोल्ड स्टोरेज किंवा बाकी सगळे आनी इतर फॅसिलिटी जे आसा तेजे खातीर सुद्दां सेकंड फेज आमची तयार आसतली, जेणे करून शेतकऱ्यांक कसलो त्रास जावपाक जायना. म्हणून आयज सरकाराच्यो अनेक येवजणी जे आसा ते शेतकऱ्यांक दोळ्या फुडें दवरून अनेक येवजणी करीत आसात. आयज जेन्ना ह्या 6-7 म्हयन्या भितर जेन्ना ह्या कोवीड महामारी भितर फायनान्शियल खुबशे अप्स एंड डावन आसले सगळ्यांक खबर आसा, पूण तरी देखून शेतकऱ्यांक कसलो त्रास जावपाक जायना ह्या प्रमुखीनी आयज आमी घेतले आसा. आमकां खंय तरी स्वयंपूर्णते वाटेन वचपाक जाय. खूब पुरो जालें की आमी आमच्या दुधा खातीरय जाल्यार आमकां कर्नाटकांतल्यान हाडपाक जाय, भाजी जाल्यार आमकां बेळगांवांतल्यान हाडपाक जाय, चिकन आनी तांतयां जी आसा ती आमकां कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत हाडपाक जाय. कितले दीस हाडटले? अरे दूध तें कितें? आमकां म्हाका दिसता दिसाक जर 4.5 लाख लिटर दूध लागता आसत आमचें प्रोडक्शन फक्त 20,000. आमच्या गांवांतल्यो जर महिला आसा अरे 90% ज्या सबसिडीचेर आमी गायी दिता आसत जाल्यार अजुनूय गांवांतली आमची महिला भगिनी कित्याक घेवपाक पावना? हांवें ऑलरेडी ताका सांगलां की अडथळे आहात ते सायडीक काडून उडयात आनी गांवांतल्या मनशाक कशी मदत करपाक जाय पयलीं ती मदत आमकां करपाक जाय. दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आसतलो, भाजयेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आसतलो, चिकन आसतले, तांदूळ आसतले. आनी गेली 60 वर्सां जाली आमी भात लायता. आठो जो आसा हो स्वयंपूर्णते वाटेन करपाक शकता. कारण मुळात हांगातले लोक जे आसा हे कश्टकारी लोक आसा, शेतकरी लोक आसा, तांकां बरेचशे फावटी कितें करपाचें कितें ना आनी काम करपाची ताकद आसा. ताका फक्त मोटिवेट करपाक जाय, ताका स्किल करपाक जाय, कितें करपाक जाय हें सांगपाक जाय आनी ताका मार्केट मेळोवन दिवपाक जाय. सरकाराची तयारी आसा. आमचे इंदोरबाब फर्नांडीस खूब बरें काम करता. तुमचे पंच सरपंच हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान जर आमी वेवस्थीत रित्या प्लॅन केलें जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता गोंयाक जाय ती अर्दी भाजी ही तुमच्या काणकोणानूच जावपाक शकता.